जालो की प्रेसिडेंटान खंय तरी मिटींग कॉल आउट केल्या आनी नोटीस क्लबाक सर्क्युलेट जाल्या आनी एक दीस 5 तारखेर कितें तरी एक पेपरार नोटीस पयली. सो आमकां मॅनेजींग कमिटीक हें कोणाक खबरच ना. आमकां खबरच ना. आनी तेजे पयलीं आमी 2 मॅनेजींग कमिटीचे मिटींगय घेतलेल्यो. त्या दोनूय मॅनेजींग कमिटी मिटींगेक प्रेसिडेंट एबसेंट रावलो आनी ती 2 मॅनेजींग कमिटीच्यो ज्यो मिटींग्स घेतलेल्यो त्यो इट वॉज रिगार्डींग द कंडक्टींग ऑफ द एजीएम, की एजीएम जी एडजर्न जाल्ली ती परत एजीएम आमी केन्ना घेवया. त्या एजीएमान जे डिस्कशन जाल्ले ते इशूचेर जो बोवाळ जाल्लो तो इशूचेर आमी एज अ मॅनेजींग कमिटी एंड ऑफ द डे दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव बाय द सेम एजीएम जे मेंबर्स ऑफ द असोसिएशन जे 107 क्लब 108 क्लब जे आमी 7 क्लब जे आमी म्हणटा तेंच्यांनीच निवडून दिल्ली ह्यो कमिटी आसा. वायस प्रेसिडेंट शांबा देसाय आसा आमचे बरोबर, ट्रेजरर आसा आमचे बरोबर, जॉयंट सेक्रेटरी आसा, मेंबर आमचो राजेश पाटणेकर सर तो काही कारणां लागून पावूना आनी आमचे 2 ICA मेंबर ते एकटो खंय तरी मॅचीक गेला आनी एकटे पावपाक शकूना. सो हे इलेक्टेड मेंबर्स आसतना आतां फाल्यां सकाळीं जर तूं खंयची मिटींग आपयता, मिनिट्स बरोवपाचें काम सेक्रेटरीचें आसता, स्टेटमेंट्स अकाउंट्साचे रिलेटेड सपोज फाल्यां कितें डिस्कशन जाता जाल्यार ट्रेजरर हॅज टू बी इन्फॉर्म. ट्रेजरर त्या मिटींगेक आसपाक गरज आसा, हो फॅक्ट आसा. आनी तेजे पयलीं आमी ज्यो 2 मॅनेजींग कमिटी मिटींग घेतली त्या मिटींगेन आमी अजेंडाचेर घातलेले विशय की बाबा जे जे कितें एलिगेशन जाल्या वा बाकीचे विशय जे डिस्प्युटेड विशय जे आसा त्याचे खातीर आमी मॅनेजींग कमिटीन आफोवन मॅनेजींग कमिटीन ते डिस्कस करून तेजेर खंय तरी वाट काडपाक, तेजेर खंय तरी सोल्युशन काडून एमिकेबली तो विशय काबार करून मुखार वचपाक लागून 20 तारखेर जी एजीएम एडजर्न जाल्ली 23 तारखेर आमी मिटींग आपयली 3 दिसांनी, म्हणजे विथ द 2/3 ऑफ मेंबर्सांनी सायन करून आमी मिटींग आपयली. आनी त्या मिटींगेक आमी अजेंडा घातलो की टू डिस्कस अबाउट द एडजर्न एजीएम, की हो विशयाचेर आमी कितें करपाक जाय तें उलोवपाक जाय तें. सो तेजेर प्रेसिडेंटय एबसेंट रावलो, जे कोण एलिगेशन्स कोणाचेर जाल्ले ते मेंबर्सूय थोडे कोऑप्टेड मेंबर्स आशिल्ले तेय एबसेंट रावले. सो परत आमकां थंय कांय डिसिजन घेवपाक मेळूना कित्याक प्रेसिडेंटूय ना जालो. सो आमचे भितर आमी जे मेंबर्स जे सगळे प्रेजेंट आशिल्ले तेंच्यांनी हें सगळें डिस्कशन केलें. सो तरी पूण मागीर ती एक मिटींग 23 तारखेची मिटींग जाली. मागीर आमकां वी आर अगेन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ड्युटी बाउंड टू हॅव अ मंथली मिटींग ऑफ द मॅनेजींग कमिटी. ती हांवें परत 29 तारखेर परत आपयली. 29 तारखेर मिटींग आपयली. परत सेम डिस्कशन की बाबा आतां ऑलरेडी 1 म्हयनो जाला एजीएम एडजर्न जावन, सो आतां आमी परत ती केन्ना एजीएम कंडक्ट करया, केन्ना आमी परत कन्वीन करया तेजेर डिस्कशन. कित्याक एज अ मॅनेजींग कमिटी म्हणून सगळे मॅनेजींग कमिटी जेन्ना बरोबर आसता तेन्ना डिसिजन मेकींग बरें जाता. कित्याक आमी जेन्ना एजीएमाचे मुखार वता तेन्ना आमी एज अ टीम वता, नॉट इंडिपेंडंटली आमी वचपाक शकना की हांव सेक्रेटरी म्हणून आय कॅनॉट डिक्टेट टर्म्स देर ऑर एनी ऑफीस बेरर. सो वी हॅव टू गो एज अ टीम. सो हें सगळ्यांनी समजोवपाक जाय. सो तेजे खातीर परत मिटींग आपयली. तेन्नाय खंय तरी आमचो प्रेसिडेंट पावूना, रिजन अननोन, म्हाकाय खबर ना कित्याक लागून येवना तो. सो म्हाकाय तेणी कांय कळोवना कसो कित्याक पावूना तो. सो तो त्या मिटींगेक पावूना. सो तें डिस्कशन परत थंयच उरलें की प्रेसिडेंट इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असोसिएशन. सो तेजो ओपिनियन म्हाकाय कांय नोट करपाक मेळूना. सो तो येवना. तितूंत भितर ही 29 तारखेची मिटींग जावन खंय तरी परत लक्षान आयलें की हें करता की मिटींग कॉल आउट केल्या, स्पेशल जनरल मिटींग म्हणून प्रेसिडेंटान स्पेशल नोटीस ऑफ स्पेशल जनरल मिटींग म्हणून एक हो नोट क्लबाक पावलो. बट सेक्रेटरी हॅज बीन टेकन इनटू कॉन्फिडन्स. नो, एंटायर मॅनेजींग कमिटी वॉज केप्ट इन डार्क. उरलेल्या कोणाकूच खबर ना. सो ते तुमी विचारा प्रत्येकाक. सो ती ही मिटींग आपयली. आतां मिटींगेक जेन्ना मिटींग जर तूं कॉल आउट करता वीच इज फायन, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. पूण इट हॅज टू बी द एजीएम वीच वॉज एडजर्न. कित्याक प्रायमरीली आमचो जो अजेंडा आसा जो ऑलरेडी डिस्प्युटेड आसा आनी ऑलरेडी पेंडींग आसा तो अजेंडा, तो बिझनस कंडक्ट करप हें इम्पॉर्टंट आसा. कारण हे जे रिपोर्ट्स आसता, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बीन जे इम्पॉर्टंट मॅटर्स आसा दॅट वी हॅव टू फर्निश इट टू द रेजिस्टर, वी हॅव टू सेंड इट टू द BCCI. सो देर आर फॉर्मेलिटीज वीच नीड्स टू बी फॉलोड, द ड्यू प्रोसिजर हॅज टू बी फॉलोड. सो ते आमकां करपाक जाय. आतां ही स्पेशल जनरल मिटींग काडल्या तितूर एडजर्न जाल्ले अजेंडाचो एकूय पॉयंट ना. सो एजीएम घेयनासतना मिटींग जाता. एजीएम घेयनासतनाच हो स्पेशल जनरल मिटींग कॉल आउट केली. सो आमकांय कांय कळूना की बाबा कितें चल्लां, की बाबा एडजर्न जाल्ली एजीएम घेवपाची सोडून स्पेशल जनरल मिटींग आतां कितें, वॉट वॉज द नीड, कितें आशिल्लें, सो तें कळूना. सो ताका लागून आमी वी हॅड नो अदर ऑप्शन देन रायटींग इट टू द रेजिस्टर. बिकॉज सी यू कॅनॉट टेक एंटायर मॅनेजींग
फॉर ग्रांटेड कित्याक वी आर ऑल्सो आन्सरेबल. एज अ सेक्रेटरी आय एम आन्सरेबल, एज अ ट्रेजरर मिस्टर दया बागी इज ऑल्सो answerable to authorities, आणि we have some responsibilities bestowed upon us by the AGM कळ्ळें. सो ताका लागून आमी वी हॅड नो अदर ऑप्शन देन आमकां परत खंय कोर्टान वचपाक नाका आशिल्लें, काय करपाक नाशिल्लें. रजिस्टराक आमी सगळ्यांनी जे आमी टोटल 8 मेंबर आसा, 8 मेंबर्सांतले 7 मेंबरांनी आमी सायन केले, 7 मेंबरांनी. एकल्यानच आपल्यानच केलें. हय. सो आमी रजिस्टराक बरयले 7 मेंबरांनी आमी सगळ्यांनी सायन केले की बाबा हें आमकां कांयच खबर ना, आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना, अजेंडाय बीन कितें फिक्स केला तोय आमकां खबर ना. आतां तांणी जो अजेंडा बरयल्लो तितून तेणी टू डिस्कस रिपोर्ट ऑन इंटरनल एन्क्वायरी कमिटी कॉन्स्टिट्युटेड बाय द जनरल बॉडी इन इट्स मिटींग डेटेड 2010-2024 वॉज अजेंडा नंबर 1. सेकंड अजेंडा आशिल्लो टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ अदर डायरेक्शन ऑफ द जनरल बॉडी इन इट्स मिटींग डेटेड 2010-2024 आनी टू ट्रान्झॅक्ट एनी अदर बिझनस दॅट मे बी अलाउड बाय द चेअर. आतां तो ह्या अजेंडान म्हणटा टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ अदर डायरेक्शन ऑफ द जनरल बॉडी इन इट्स मिटींग डेटेड 2010, म्हणल्यार लास्ट मिटिंगेची कितें कितें डायरेक्शन आशिल्लीं तें डिस्कस करपाक. आतां सपोज लास्ट 20 तारखेची जर डायरेक्शन जर तूं स्पेशल जनरल मिटिंगेन घालतलो जाल्यार मिनिट्स हॅज टू बी सर्कुलेटेड. कित्याक केन्ना केन्ना कितें जाता, आमचे 107 क्लब आसा, एक 20 तारखेचे मिटिंगेक सपोज प्रेजिडेंट आशिल्लो प्रेजेंट, ह्या मिटिंगेक जर तो पावना जाल्यार सेक्रेटरी कोणी अटेंड करता, ना जाल्यार तेजे ऑथरायज कोण पर्सन आहा तो अटेंड करता. सो तेका कितें घडिल्लें त्या मिटिंगेक तेका कळचें ना. सो तेजे खातीर मिनिट सर्कुलेशन म्हणून एक प्रोसिजर आसता की आमी जी मिनिट्स मिटींग जाता तेजे आमी मिनिट्स करता आनी त्या खंयच्या मिटिंगेचे पयलीं आमी ते सर्कुलेट करता सो दॅट मेंबर्स कम प्रिपेर्ड की एक्झॅक्टली कितें जाल्लें तें. सो ह्या मिटिंगेची जो नोटीस काडिल्ली तेजे मिनिट्सय सर्कुलेट करूं ना, कित्याक सेक्रेटरी इज एज पर द कॉन्स्टिट्युशन सेक्रेटरी हॅज अ रायट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, टू रायट द मिनिट्स एंड टू सर्कुलेट इट. सो आमकां खबरच ना, सो मिनिट्सय धाडूं ना. आतां मिनिट्स धाडना आसतना ही मिटींग कन्वीन करून खंयचें डिसिजन मुखार वचपाक शकता तें आतां म्हाका खबर ना की कितें करपाक सोदताले वा कितें तेजें इंटेंशन कितें आशिल्लें तें. सो तेजे खातीर आमी वी वर ऑल्सो इन द डार्क की एक्झॅक्टली कितें जाता आनी कितें घडटा वी वर ऑल्सो क्लूलस. सो ताका लागून आमी रजिस्टराक बरयलें आनी वी आर थँकफूल टू द रजिस्ट्रार कित्याक ही इंटरव्हिन्ड एंड ही कॅन्सल्ड, ही पास्ड एन ऑर्डर सेईंग टू कॅन्सल ही डिरेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन टू कॅन्सल द मिटींग आनी इट इज स्टँड कॅन्सल्ड एज ऑन टुडे till the further investigation. तेणी एज पर अंडर द सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जे तेंचे हें आसा बायलॉज आसा तेंचे प्रमाणे जे ताका रायट आसा त्या प्रमाणे तेणी ती होल्ड केली. सो सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की आमी आमच्या क्लबाकय सांगपाक सोदता की जें कितें आसा जें आमी ट्रान्सपरन्सीन करपाक सोदता आमकां एजीएम घेतिल्ली जाय आनी जाता तितली बेगीन घेतिल्ली जाय. आतां हे स्पेशल अजेंडान जे अजेंडा घेतलेलो तोच अजेंडा एजीएमय करून घेवपाक जाता. कोण नोबडी स्टॉप्स एनीबडी फ्रॉम टेकिंग दीस अजेंडा. पूण मेन कितें आसा कंडक्ट, मेन बिझनस कितें आसा, असोसिएशनाचो बिझनस कितें तो खंय तरी फाटी मारून खंयचे तरी कोणाचे पर्सनल अजेंडा करपाक लागून कितें तरी करपाक म्हणजे वेस्टेड इंट्रस्ट आसा वो कितें आसा म्हाका खबर ना. आय डोंट वॉन्ट टू एलेज एनीथींग. क्लब्स आर स्मार्ट इनफ. Clubs have seen the agendas, both the agendas they have in their hand, in their mailbox. तांकांय खबर आसा कितें चल्लां आनी कितें ना तें. सो एडजंट जाल्ली मिटींग एजीएम ही एजीएमच परत एडजंट जाल्ली परत कंटिन्यू करून एजीएम घेवपाक जाय सो दॅट आवर बिझनस कम्स ऑन अ रायट ट्रॅक. कळ्ळें. सो दॅट कंटिन्यू प्रोसेस इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी स्पेशल जनरल मिटींग इज टेकन ओनली ऑन द एमर्जन्सी ऑर एनी स्पेशल ओकेजन. सो फॉर एक्झाम्पल आमकां फाल्यां स्टेडियमाचेर डिस्कशन करपाक जाय मेंबर्सां वांगडा जाल्यार आमी एक स्पेशल जनरल मिटींग आपयता आनी तांकां तें सांगता. पूण हो जो डिस्प्यूट आशिल्लो इट इज अ फॅक्ट. म्हळ्यार तूं हेचेर ह्यो नोटिसीस पळोवन तुमी खंय तरी मनशाक कळटा हें करपाक सोदता. सो आयची प्रेस घेवपाचो इतकोच हें की आमकां गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो कंडक्ट हो स्मूथ चल्लेलो जाय. आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय. आमी हांगा पर्सनल अजेंडा घेवन कोण येवना. आमकां जाय क्रिकेट चल्लेली, क्रिकेट बरी जाल्ली. आमचो पूर्ण एफर्ट आसा. हांव स्वताक सांगता जेन्युनली आमचो पूर्ण एफर्ट आसा की खंय तरी क्रिकेट बरी जावपाक जाय. रिजल्ट्सय आमकां मेळटात. फाटले रणजी ट्रॉफीचे 5 मॅची आमी जिखल्या. बाकीच्यो आमचे टिम्स अंडर 19 धर, अंडर 23 धर आमचो परफॉर्मन्स बरो आसा. बाकीचे प्लेयर बाकीचे सगळे जो आमचो जो बिझनस जो कंडक्ट करता आमी तो आमी सारको पारदर्शीक म्हणटचो करता. आमी पूर्ण ट्रान्सपरन्सी दवरून करता. पूण हें अशें जें जाता तें खंय तरी रॉंग जाता.
आनी आमकां हें इंटरव्हीन करचें पडलें कित्याक आमकां आनी कांय ऑप्शन नाशिल्लें, कित्याक आमी अशें कोणाले पर्सनल एजेंडा घेवपाक आमी वी कॅनॉट कीप क्वायट सीट आयडल आनी कोणाक तरी हें करून दिवपाक सोदता, तशें कांय ना. सो हो मेन एजेंडा आशिल्लो. आतां एज अ मॅनेजींग कमिटी आमचो नेक्स्ट आमी तुमकां सांगता की आमी क्लबांकय सांगपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान, कारण हांव पर्सनली ट्राय करतलो सगळे क्लबां कडेन परत उलोवपाक फ्रॉम डे वन. ज्याच दिसा साकून हांव सेक्रेटरी जालां, इवन स्टेडियमाची इश्यूचेर सुद्दां हांव सदांच तुमकां प्रेस भावांक हांव सांगत आयलां की हांव जो पर्यंत 107 क्लबाचो कॉन्फिडन्स घेना, जो पर्यंत त्यांचे हांव एकमत करना, तो पर्यंत आमी स्टेडियमाचेर सुद्दां आमी आयज पर्यंत खंय डिसिजन घेवना. कित्याक हांवें भरपूर ट्राय केली सांगपाक की बाबा 2 जागे आसा, खंयच्या जाग्याचेर कितें बरें आनी कितें ना तें, कारण हांगा बसतकीर आमकांय खंय तरी डिसिजन मेकिंगाचेर म्हाकाय ऑथॉरिटी आसा. हांवूय म्हाजे कलिग्सां कडेन उलोवन तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन तांकांय कन्विन्स करून बाकीच्यो गोश्टी कशें मुखार व्हरपाच्यो हे आमी एकमेका कडेन उलोवन करता, ना की खंय तरी हांव म्हाजे एकट्याचें स्वताचें डिसिजन कोणाचेर घालपाचो प्रयत्नय करना. सो हांव तुमकां सदांच सांगतालो की हांव 107 क्लबांक घेवन जेंकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांव हें सगळें करपाक सोदतां. इन द सेम वे आयज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव परत सांगपाक सोदतां की जी एडजंट जाल्ली एजीएम ती आमी परत घेतले. आमकां ते घेवपाक जाय, कारण आमकां हो बिझनस मुखार व्हरपाक जाय, कारण हे अजेंडा जे पेंडींग आसा ते आमकां करपाक जाय आनी ट्रान्सपरन्सी दवरून करपाक जाय. कारण पळय तुमकां हांव सदांच सांगतालो डिफरन्स ओपिनियन प्रत्येक ऑर्गनायजेशनान आसता, ती नविदाद कांयच ना. सगळ्यांत जाता, पॉलिटिक्सान जाता, राजकारणान जाता, सोशल सॅक्टरान जाता, खंय प्रायवेट सॅक्टरान जाता. हे ओपिनियन हें खूब कडेन आसता. पूण एज अ मॅनेजींग कमिटी जेन्ना हांगा बसता, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन बसता, तेन्ना तुजी जबाबदारी आसता की तुजी हितून तुवें तें मुखार व्हरपाक जाय. आनी तेंच आमी करता. आमी वायट कांय करना. खंय तरी लोकांक कितें तरी दुसरेंच सांगप, वेशनवप नाजाल्यार आनी कितें करप, ह्यो गोश्टी आमी करूना. हांवें खंयच्याच कोणाच्या बद्दल आज पर्यंत क्लबाक कोणाक कांय सांगूना, वो कोणाचें अशें नॅगेटीव केन्ना उलोवना. पूण जेन्ना गरज पडटली आनी जेन्ना खरें आसा तें खरें म्हणपाची ताकद म्हाजे कडेन आसा, रॉंग आसा तें रॉंग म्हणपाची ताकद म्हाजे कडेन आसा, आनी हांव तें करतां आनी तें हांवें केलांय बीन. कारण हें जें रॉंग आशिल्लें तें रॉंग दाखोवन दिवपाची गरज आशिल्ली. कारण हें जर खोपून घेतलेलें आसलेलें जाल्यार वी वूड हॅव टेकन फॉर अ ग्रांटेड. कारण हांगा सगळे रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा. दीज ऑल पोस्ट आर ऑनररी पोस्ट. कारण सगळे आपलें काम धंदो सोडून हें असोसिएशन चलोवपा खातीर दीस रात मेहनत करता. लोक वायस प्रेसिडेंट आमचो काणकोणच्यान येता, आतां तो काणकोणच्यान ह्या प्रेसाक लागून आयला, तो काणकोण रावता, तो वास्को रावता, हांव कुडचड्यार रावतां. सो हें सगळें आमी ट्रान्सपरन्सी दवरून करता. सो लोकांनी अशें चिंतचें न्ही की बाबा आमी खंय तरी आमचो ऑथॉरिटी दाखयता, हें करता. जें करेक्ट आसा तें आमी करेक्ट रितीन करतले. आनी प्रत्येक क्लबाक हांव सांगपाक सोदतां, बी रेस्ट एश्युअर्ड, जें बरोबर आसा तें बरोबर आसतलें. जी मिटींग एजीएम जी आसा ती आमी जाता तितले बेगीन आमी कंडक्ट करतले. पूण बिफोर दॅट इट इज अवर ड्युटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अवर ड्युटी की आमी जे आमचो बिझनस आसा, जो जीसीएचो बिझनस आसा, तो सुरळीत प्रमाणे व्हरपाक जाय. आनी जें कितें बाकीचे जे मॅटर्स आमचे मुखार येता ते आमी खंय तरी सुटावो करपाक जाय. कारण आमी तेजेर निश्कर्श लायले शिवाय आमी एजीएमा कडेन वचपाक शकना. फाल्यां म्हाका कोणी क्वेश्चन केला, रे ते हेजेर कितें जालो, तो विशयाचेर आमी लास्ट डिस्कस केलो की हांव फाल्यां थंय अनआन्सर्ड येवपाक शकना, म्हाका तांकां आन्सर दिवचे पडटले. तो एकटोच मनीस आन्सर दिवपाक शकना. फाल्यां एकाउंट्साचेर कितें क्वेरी आयली जाल्यार ट्रेजरर इज रिस्पॉन्सिबल, ट्रेजरर वील आन्सर दॅट. सो बिफोर दॅट वी हॅव टू स्टडी ऑल दीस थिंग्स. ते आमकां सगळे करचे पडटा आनी मागीर आमकां एजीएमाक वचचें पडटा. आतां हे दोनी तुमकां हांवें स्पेशल एक सिंपल गोश्ट आनी हांव तुमकां कांय दाखयना. ह्यो सिंपल 2 अजेंडा जे सगळे क्लब मेंबर्सा कडेन आसतले, सगळे लोकां कडेन आसतले. हे दोनी कंपेर करा, तुमकां आन्सर मेळटलें. एडजंट एजीएम आशिल्ली तीच एजीएम परत घेवपाक जाय आशिल्ली. अजेंडा जो एडजंट मिटिंगेचो जो अजेंडा आशिल्लो तो अजेंडा ह्या मिटिंगेन आसपाक जाय आशिल्लो. हो अजेंडा कित्याक ह्या मिटिंगेचेर ना? Is the president creating a hurdles in functioning of the GCA? See, I don't want to blame anyone. No, it's a No. तुम्ही 8 No, मेंबर no. आसा, 7 मेंबर तुम्ही साइन मारून एक लेटर घालता हय. आणि प्रेसिडेंट तुका एटलीस्ट सेक्रेटरी कॉन्फिडन्सान घेयना. what does it mean? सो इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आमी आतां 3 वर्सां जाली, आतां आमी लास्ट 2 वर्सां जाली आमी कारभार सांबाळा जीसीएचो. आनी हें आमचें लास्ट वर्स. इलेक्शनाक आनी 6-7 म्हयने उरल्या. नेक्स्ट ऑक्टोबर 2025 आमचें इलेक्शन जातलें.
सो तुमकां हेजे पयलीं अशें केन्ना कंप्लेन येवना. आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट की 2 वर्सां आमी जाता तितले बरे भशेन वेले. डिफरन्स ऑफ ओपिनियन म्हाजे आनी ट्रेजरराचे आशिल्ले, म्हाजे आनी वायस प्रेजिडेंटाचे आशिल्ले, खूब आशिल्ल्यो. पूण आमी ते सगळे फाटीं मारून आमी जीसीए खातीर, आमी क्रिकेटी खातीर हें सगळें मुखार घेवन गेले. आनी आयज आमचे आतां आमी बरोबर बसल्या, एक अजेंडाचेर, एक मॅटराचेर आमी बरोबर बसल्या. सो जो पर्यंत आमी बरोबर बसना तो पर्यंत कांय जायना. आतां कोण तरी युनिलॅटरली, आर्बिट्रेटरली आपूण जर एकटोच सगळें कितें करपाक सोदता जाल्यार तें कशें जातलें? दॅट इज नॉट पॉसिबल न्ही. सो आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन. प्रेजिडेंटाचो कितें विचार आसा तो प्रेजिडेंटाक बरो खबर आसतलो. प्रेजिडेंटान आमकां कित्याक कॉन्फिडन्सान घेवना तें प्रेजिडेंट बरे तरेन सांगपाक शकतलो, आमी सांगपाक शकचे ना. पूण आमी सगळ्यांनी कित्याक सायन मारली तें आमी तुमकां सांगलां. आमी कित्याक कित्याक आमकां एज अ सेक्रेटरी, एज अ ट्रेजरर, एज अ वायस प्रेजिडेंट वी हॅव सर्टन रोल्स टू बी played in this organization. So we are duty bound. कळ्ळें? हे अकाउंट्स, हे ऑडिटर, हे ओम्बुड्समॅन, हे सगळे मिनिट्स पास करपाचे, हे सगळे वी आर ड्युटी बाउंड आनी ते आमकां करपाक गरज आसा. सो तेका लागून आमकां खंय तरी हर्डल येता जाल्यार वी वील हॅव टू टेक सम लिगल ओपिनियन ऑर सम एजन्सीज वीच वी कॅन बी हेल्प ऑफ टू neutralize these or to sort out these things, which we eventually did. We had to go to the registrar. कारण वी आर रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्टर. मोहन बाब, आयज तुमी हेका लागून तुमी सारके सिस्टमॅटिकली वचोन सगळें हें केलें, लोक तुमच्या क्लबाकूय सांगलां. फाल्यां आनी कितेंय जालें जाल्यार मागीर तेन्ना कितें? सो समवेर देर हॅज टू बी अ क्लॅरिटी ऑन दीस, बिकॉज तुमचें फंक्शनींग सिस्टम आसा. यू आर आन्सरेबल टू 107 क्लब मेंबर्स, यू आर आन्सरेबल टू BCCI एवरीवेअर. So if these things comes between 7:1, what happens next? But आता तुवें विचारलें म्हणून सांगता अशे विशय. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां हो अजेंडा, आतां फर्स्ट अजेंडा टू डिस्कस रिपोर्ट ऑफ इंटरनल एन्क्वायरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द जनरल बॉडी मिट्स मीटिंग डेटेड. आतां एन्क्वायरी कमिटी बसयली, त्या हरशी ती एडजंट जाल्ली मिटींग. एडजंट जावन सुद्दां हे क्लब मेंबर्स, आमचे सगळे मॅनेजींग कमिटी मेंबर्स एग्री करतले की एडजंट जावन एक खंयच्या तरी मेंबरान एक कितें कोणाचेर तरी एलिगेशन केलें. आतां एलिगेशन जालें, आमी एन्क्वायरी कमिटी बसयली, सगळें जालें. आतां 20 तारखेर मिटींग जाली, 23 तारखेर आमी मिटींग आपयली. ज्या मनशान एलिगेशन केल्लें, आतां एज अ सेक्रेटरी म्हणून आय एम ड्युटी बाउंड अगेन की बाबा ती कितें कंप्लेन आसा ती म्हाजे कडेन पावोवपाक जाय आशिल्ली. टील एज ऑन टुडे म्हाजे कडेन ती कंप्लेन ना. इट इज नॉट इवन इनवर्डेड इन द जीसी. आतां फाल्यां म्हाका सकाळी कंप्लेन ना जाल्यार कसले कंप्लेन? आतां फाल्यां सकाळीं म्हाका त्या कंप्लेनीचेर म्हाका जर स्वता म्हाका दिसता की हांवें त्या कोणाचेर एलिगेशन जालां वा कितें जालां तेजेर कितें एन्क्वायरी करपाक जाय, तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय, आय डोंट हॅव एनी डॉक्युमेंट. हांव कसो एक्शन घेतलो, हांव कितें करतलो? हें जालेंच. आतां हें जें एलिगेशन केल्लें तो मनीस म्हाका मेलार बरयता की आपल्याक सेक्रेटरी लागना, आपल्याक प्रेजिडेंट लागना, आपल्याक मॅनेजींग कमिटी लागना, आपल्याक कोण लागना. आपूण कितें आतां एजीएमान पळयतलो. मागीर आमी कितें करपाक बसल्या तर? आतां एजीएम हॅपन्स वन्स इन अ इयर. आतां तो प्रत्येक म्हयन्याक एजीएम आपयतलो, कितें करतलो? हांवें फाल्यां एक्शन घेतली जाल्यार म्हाजे कडेन कितें तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय. म्हाजेर एलिगेशन जाता, कोण म्हणटा की सेक्रेटरी आनी कितें करता, सेक्रेटरी तें करता, पूण म्हाजे कडेन एज ऑन टुडे म्हाजे कडेन कांयच ना. आमी मॅनेजींग कमिटी मिटींग आपयली, ऑफिशियली आमी सांगलें मेंबर्सांक की बाबा तुमचे कडेन कितें आसा तें दिया, कंप्लेन दिया, आमी पळयता, आमी इन्वेस्टिगेट करता. आमकांय कंप्लेन दिना, मॅनेजींग कमिटीनी एटेंड जायना, मागीर आमी करपाचें कितें? सो आयज पासून कंप्लेन ना तुका? आज पर्यंत जे 20 तारखेर जे एलिगेशन जाल्ले ती खंयचीच कंप्लेन विचारा, ट्रेजरराक विचार, वायस प्रेजिडेंटाक विचार, कळ्ळें? आमचे कडेन कंप्लेनच ना. हांवें मॅनेजींग कमिटीक जी एन्क्वायरी कमिटीचे मेंबर आशिल्ले, वन मेंबर इज पार्ट ऑफ अवर मॅनेजींग कमिटी, जी एन्क्वायरी कमिटीन आशिल्ले, हांवें त्या मॅनेजींग कमिटीची 23 तारखेर मॅनेजींग कमिटी मिटींग घेतिल्ली. तेन्ना हांवें त्या मेंबराक विचारलें की तुजे कडेन ती कंप्लेन पावल्या. दॅट मेंबर इज ऑल्सो अनअवेर की कंप्लेन कितें. हांवें ताका विचारलें आगो तूं तशें जाल्यार तुजे कडेन कंप्लेनच ना जाल्यार तूं एन्क्वायरी कसली केली? तुवें इनवर्ड जावंकूच ना. इनवर्डच जावना, तुवें एन्क्वायरी कशी केली? तुजे कडेन कंप्लेनच ना. तूं म्हणटा इट इज ऑन रिकॉर्ड, वी हॅव मिनिटेड इट. कोणा कडेनच कंप्लेन ना. जेजेर एलिगेशन घातलेलें तेणी पुलीस कंप्लेन केली ऑन द पर्सन हू हॅड एलेज्ड, कन्सर्न पर्सन, तेजेर कंप्लेन केली की आपल्याक डिफेम केला वा आपल्याक आय हॅव माय रायट की आपल्याक ती कंप्लेन दिवची म्हणून. आपणाक खबर ना कितें कंप्लेन आनी कितें ना तें. एन्क्वायरी जाली, सगळें जालें. आतां तो मेंबर म्हणटा की पुलिसाकय कंप्लेन दिना. आतां पुलिसा कडेनय कंप्लेन ना, आमच्याय कडेन कंप्लेन ना. मागीर आतां कसलें एलिगेशन? मागीर कसलें एलिगेशन? आनी आमी एज अ असोसिएशन, एज अ मॅनेजींग कमिटी आमी कितें करपाचें? हो प्रश्न आसा. हें सगळें क्लबाक खबर आसा वा खबर ना? म्हाकाय खबर ना.
पूण आमी कितें करतले आतां हांव सांगता तुमकां म्हाजे कडेन एकय इनवर्ड ना कंप्लेन म्हाका आज पर्यंत खबर ना की कोणी कंप्लेन केली आनी कितें कंप्लेन केली अरुण बाब ह्या विशयाचेर भायल्यान थोड्या एक्टिविस्टांनी तुमचेरूय खूब टिका केली सो वॉट यू वूड लायक टू से आयज हे लोकांक खबर ना न्हू ना एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट आय एम सेंग दॅट इज वाय द एंटायर मॅनेजींग आमी एक दोग जाण ना पूण वी आर सिटींग हियर म्हाका कोणी कितें केलें तें खबर ना पूण आय एम सेईंग आय एम टॉकिंग अबाउट द GCA. We do not have any sufficient document. We do not have that complaint copy inwarded till date in the Goa Cricket Association. Neither it has come to me. I have communicated to that person through mail. I have called for a managing committee meeting. In that managing committee meeting, I raised this question की तुम्ही आमकां complaint दिया. We will take action. कितें आसा तें आमी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कितें एक्शन घेवपाक मेळटा तें आमी घेतलें. आमकां आमचे कडेन वुमन्स टीम आसा, मेन्स टीम आसा, वी हॅव अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 सिनियर टीम. पांच अंडर एज ग्रुपान आमी वी हॅव कोचीस, वी हॅव सपोर्टिंग स्टाफ, वी हॅव 100 and 200 पीपल प्लेयर्स प्लस वी हॅव 100 सपोर्टिंग स्टाफ टू लूक आफ्टर. आमी कोणाक डिस्क्रिमिनेट करना. हांव खंयचे हो कोच बरो तो कोच बरो कित्याक एज अ असोसिएशन वी हॅव लॉट ऑफ थिंग्स टू बी लुक्ड आफ्टर. सो म्हाजो हांगा पर्सनल फेवरेट कोण ना. बरें हांव येयले 2 वर्सां फाटीं जे कोचाचेर एलिगेशन जालां तो कोच इज वर्किंग इन GCA फॉर लास्ट 15-20 years. हांव 2 वर्सां पयलीं येयला, हांव 2022 येयला. कोच काम करता 15 वर्सां जालो. सो म्हाका पर्सनल कितें आसा कोणाचें तें म्हाका तें पर्सनल हेजेर कांय करपाक पूण एज अ बिजनस एज अ असोसिएशन जो रोल आमी कोणाक कोचांक दिला वो आमचे जे प्लेयर्स आसा तेंचे कडल्यान कितें घेवपाचो रायट आमकां आसा, GCAक आसा, मॅनेजींग कमिटीक आसा. सो आज पर्यंत आमचे कडेन कंप्लेन ना, आमी कांय एक्शन घेवपाक शकना. पीपल आर ब्लेमिंग मी की हांव एक्शन घेना, हांव कांय करना. अरे आय एम ऑन रिकॉर्ड, आय एम टेलिंग द पीपल, आय एम टेलिंग द क्लब मेंबर्स थ्रू योर मिडियम की आय डोंट हॅव अ कंप्लेन टील डेट. नायदर द AGM डजंट हॅव दीस कंप्लेन विथ देम. AGMाक बोवाळ जालें, AGMान डिसिजन घेतलें, आय रिस्पेक्ट दॅट. आय ऑल्सो सेड की एन्क्वायरी कमिटी करची म्हणून. पूण फायनली सोल्युशन जाय न्ही तेका. सो भायल्यान अफवा घालता कोण तुज्या वयर? आतां तें म्हाका खबर ना आनी म्हाका कांय फरक पडना कोण कितें करता तें. एलिगेशन्स आर मेड ऑन एनीबडी एंड एनी एलिगेशन्स कॅन बी मेड. कळ्ळें तुका. म्हाका तेजो फरक पडना पूण हांवें तुका परत सांगलें जें खरें आसा, जें खरें आनी जें फोट आसा तें फोट हें कितें आसा तें फायंड आउट करपाची गरज आसा आनी हें कळपाक जाय. सो तेजे खातीर हांव म्हणटा. ओके, वन मोर थिंग इज जाल्यार आयज 8 हितून मेंबरांतले 4 जाण तुमी हिंगा आसा. ऑल 4 ऑफ यू, डज द प्रेसिडेंट टेक यू ऑल इनटू कॉन्फिडन्स? नो. नमस्कार. तुमचे माध्यमांतल्यान आज जी आमकां गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक स्पेशली जी कॉन्फरन्स घेवपाक पडली ती लार्जली सगळी गोंयांक आमचे क्रिकेट लवरांक आनी स्पेशली आमचे क्लबाचे जे मेंबर आसात तेमकां आमी व्हेरी क्लियर मेसेज दिता की जी मिटींग जी आमचे प्रेसिडेंट विपुल फडकेन जी 15 तारखेर आपयल्ली ती आयज कॅन्सल जाल्ली आसा. कारण रजिस्ट्रान ताका होल्ड केल्ली आसा, स्टे दिला. हांगा आमी जे प्रेस घेतलात तितून आमी व्हेरी क्लियर मेसेज दितात की आमी त्या प्रेसिडेंटाचे ओपोज करनात. आमी खंय प्रेसिडेंटाक रिस्पेक्ट करतात कारण तो आमचो सारको इलेक्टेड येयल्लो आसा आनी सगळे क्लबांनी ताका इलेक्ट करून आमचे मदीं बसयला आनी आमी सगळे मॅनेजींग कमिटी मेळोन बरोबर काम करता. पूण आयज अशें दिसता की लार्जली की आमी पर्सनली ताका ओपोज करता काय कितें आमी करना ताका. नाय तेजे पयलींचे आमचे एक्स प्रेसिडेंट विनोद फडके नाजाल्यार तेजी फॅमिली आमी ओपोज करतात असो खंय तरी एक मेसेज तयार करतात. पूण हो खंयच पर्सनली आमी तांकां ओपोज करना, पर्सनली आमी प्रेसिडेंटाक ओपोज करना. आनी आमी क्रिकेट फर्स्ट म्हणून आमी सगळे जे आमचे मॅनेजींग कमिटीचे मेंबर आसात, वायस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जावं, आमी सगळे मेळून क्रिकेट फर्स्ट करता. आनी क्रिकेट आमी बिलीव करता इज अ फॅमिली आनी आमी काम फक्त क्रिकेटा खातीर करपा येयला आनी क्रिकेट करत रावतले. पूण हांगा आयज जी गोश्ट आमी ओपोज करतात ते पर्सनली जो प्रेसिडेंट आपलो स्वताचो अजेंडा घेवन येता ताका आमी ओपोज करतात. तेजी इलिगलिटी जी पर्सनल पावर यूज करता प्रेसिडेंटाची ताका आमी ओपोज करतात. जर प्रेसिडेंट म्हण जो आमकां सगळ्या मॅनेजींग कमिटीक कॉन्फिडन्सान घेयना तो आज जर टेबलार बसत मॅनेजींग कमिटीच्या आउट ऑफ 9 8 मेंबर तेजे ओपोज करतात इन्क्लुडींग CAGची सुद्दां आनी तेजी सुद्दां वॉयस इक्वल जायना. म्हणजे चिंतपा सारकी एक गजाल आसा. म्हण आमी सगळी क्लब मेंबरां सुद्दां आयज हांगच्यान सांगूंक सोदता
की ही जी गजाल घडला ओन्ली फॉर एक गजाल न्ही, ही गेल्ली 2 वर्सां आमचे मदीं जें डिफरन्सेस जाता तितून ही कारणां आसात. आनी मेन कारण म्हणल्यार आमकां खंय तरी तो मिसलीड करता. तो आमचो कितलो जाल्यार प्रेसिडेंट लिडर तेणी आमकां सगल्यांक घेवन वचपाक जाय आनी थंय तो मिसलीड केल्ल्या कारणान तो एकटो पडटा आनी सांगू पावता की आपले एकटो उडयता. पूण खंय तरी सांगू सोदना की आपूण प्रेसिडेंट आपल्या सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. हें आयज तेणी दाखोवन दिलां आनी आज जी आमचे मदली जी गजाल चलताली आमचे मदीं ती आज भायर सरला. आनी म्हणूनच तेणी जी मिस्टेक केला, इवन क्लबा कडेन सुद्दां जी मिस्टेक केला ती आमकां एक्सपोज करपाक पडली आनी खंय तरी आमकां न्याय मेळ्ळा. अजून ते मुखार चलतले आनी कळटले, पूण फाल्यांची जी मिटींग आहा ती जायना कारण तेणी ती स्पेशल म्हणून कॉल केली. आतां प्रेसिडेंट आनी एक गजाल करता. आमी जेन्ना क्रिकेट करपाक येयला ते एवरी क्रिकेट आतां स्टॉप करपाक प्रयत्न करता. डिफरन्सिएशन सगळ्या कडेन आसा, मिस्टेक सगळ्या कडेन जाता, पूण क्रिकेट स्टॉप करपाक मेळना. आमचे कडेन जज येयल्लो, आमकां सगळ्यांक घेवन बसलो, तेणे एकूच सांगलें आख्ख्या इंडियेक खंय तरी क्रिकेटा खातीर इलिगेलिटी चलता, खंय तरी मिस्टेक जाता. आपूण बीन 2-3 क्लबांचो जज म्हणून ओम्बुड्समॅन म्हणून पळयता, पूण क्रिकेट स्टॉप करनाकात. तुमचे मदीं डिफरन्सीस आसा आपल्या कडेन हाडात, आपूण सॉल्व करपाक प्रयत्न करतलो, पूण क्रिकेट स्टॉप करनाका. पूण हांगा प्रेसिडेंट एवरी टायम मेल घालतलो, खंय तरी सेक्रेटरीक ओपोज करतलो, आनी कोणाक ओपोज करतलो, स्टाफा कडेन मेल घालतलो. मेलान काम जाता. तूं पर्सनली येवन आमचे कडेन उलय. 2 मिटींग केल्यो तूं येयना, मेलान घालता ती इलिगल म्हण. आउट ऑफ 9 मॅनेजींग कमिटी 8 जाण प्रेसिडेंट आसा. तुजो वॉयस हांगीन सांग. तूं भायर वचून सांगूंक सोदता कित्याक? तुका क्लबांनी इलेक्ट करता जाल्यार आमचे कडेन डिस्कस कर. वी आर हियर. मिस्टेक आसा, कोणा कडेन मिस्टेक जावंक जायना, सगळ्या कडेन मिस्टेक जाता. पूण तूं क्लबांक मिसगायड करता आनी तेका लागून आमी तुका ओपोज करता. तूं क्लबांक जो सांगपा जाय पळय तें नाका जालें तें सांगता आनी आमकां मागीर एक्सप्लेन करपाक मेळना. म्हणून आयज प्रेसा निमित्यान आमी परत एकदां सांगता, आमी प्रेसिडेंटाक बरोबर आसात. आमी तेज्या ज्या मेंटेलिटीक आमी ओपोज करतात, ज्या तरेन तेणी एरोगन्सी शो केला न्ही, जे आमकां कॉन्फिडन्साक येनासतना तो पळय आपल्यालो पावर यूज केला आनी सगल्यांच्याक वायट दिसता. जेणे जो पावर यूज केला ते तुमकां मुद्दाम सांगून मेंटेलिटी करता आसतना आनी एक गजाल घडली की आमची मिटींग 20 तारखेक जावपा आसली आनी तितूंत सगळे आमी जी गजाल करपा जाय त्यो आसल्यो बॅलन्स शीट एप्रुवल. स्पेशली खंयचेय एसोसिएशनाक एजीएम जेन्ना जाता तेन्ना बॅलन्स शीट आनी बाकीचे गजाली घडटा त्यो तश्योच उरल्यो. आनी तेका लागून सगळे जेन्ना एडजन जावन गेले तेन्ना सगळे क्लबांक एक वॉयस आसलो की बेगीन ती मिटींग जावची म्हणून, कारण डिसेंबर येयलो पळय आतां आनी बेगीन मिटींग जावची. आनी ह्या मेन टायमान आमचो जो सेक्रेटरी आसा ब्रमोहन गांव देसाय, एका BCCIन सावथ आफ्रिकेक मॅनेजर म्हणून अपॉयंट केलो. आनी हे गोंया खातीर आनी स्पेशली एसोसिएशना खातीर प्रावड मुवमेंट की आमचो सेक्रेटरी टीम मॅनेजर म्हणून गेला आनी तो थंय जिखलो बी. इंडिया जिखली सावथ आफ्रिका. आनी ही इतली बरी गजाल जावपाक मेन टायम गेलो, 1 म्हयनो गेलो आनी सेक्रेटरी आनी आमचे मदीं एक मिटींग बी जावंक शकना. पूण प्रेसिडेंटाक पावर आसलो, प्रेसिडेंट हॅव गूड पावर की सगळ्यां कडेन कॉन्टेक्ट करून तुज्यान ती मिटींग कॉल करूं जाताली. कितल्या क्लबांनी म्हाका सुद्दां फोन केले. वी आर अ फॅमिली मेंबर. आमी आज ह्या टेबलार त्या टेबलार आमी 25-30 वर्स जाले फायट करत आसा, पूण मागीर एक जाता सगळे. तेका लागून क्रिकेट इज अ फॅमिली. क्रिकेट सगळ्यांक एकठांय करता आनी क्रिकेट इज अ टीम. एकटो कोणाच्यान जिखपा जायना. क्रिकेटाक केन्ना अशें जावं ना, टीम वर्क केल्यार जिखपाचें. आनी प्रेसिडेंट आपूण एकटो रावन काम करूं सोदता आनी ब्लेम करता की बाकी टीम आपल्या बरोबर ना. कारण तुका पयलीं लक्ष येवं ना की तूं टीम म्हण काम करपाची आयज गरज आसा. आनी हेंच तुवें आज दाखोवन दिलें की आपूण एकटो, तुमी जायतें करा, मॅनेजींग कमिटी आपल्याक लागना म्हूण तुवें आमकां कॉन्फरन्साक घेवना. आनी ह्या मेन टायमान जितली क्लबांनी, हांव सगळीं क्लबां रिस्पेक्ट करता की क्लबांचो सेंटिमेंट आहलो की एडजंट जाली मिटींग बेगीन जावची. आनी तेका लागून तेमी आमकां रिक्वेस्ट करून वयल्यान तेमी सिग्नेचर मारून दिली की बेगीन मिटींग घेवया. आनी ते सगळ्यांनी प्रेसिडेंटाक रिक्वेस्ट केली बेगीन मिटींग करा म्हणून. आनी प्रेसिडेंटा कडेन इतली सिग्नेचर आसतना ही एडजंट जाल्ली मिटींग कंटिन्यू करता आसतना आनी बाकी जर सिरियस मॅटर जो आसलो ते एनी टायम ते एनी अदर्सांक घेवं जाताले, त्या एडजंट जाल्ले मिटींगे भितर घेवपाक जातालो. पूण आपलो स्पेशल पावर यूज करून आपूण कोण, आपल्याली ती प्रेसिडेंटाचो जो सुप्रीम पावर आसा तो यूज करून तेणी मिटींग कॉल केली. आनी हीच तेजी एरोगन्सी ऑर प्रेसिडेंट जो तकले मारता पळय केन्ना केन्ना चॅरार बसतले, तितूंतली ही गजाल आमच्या प्रेसिडेंट बाबा कडेन जाली. आनी तेतूंतल्यान तेणी क्लबांची सुद्दां रिक्वेस्ट आनी सिग्नेचर मारून दिली पळय, असायड केली
आनी म्हळ्यार क्लबाचे तुका सेंटिमेंट पडली ना. एडजंट जाली मिटींग जेन्ना क्लब तुका कितलेशे क्लब आमकां खबर ना कितले, पूण खूब क्लबांनी आमकां फोन करून सांगलें आमी सिग्नेचर दिलां मातशी मिटींग बेगीन करा म्हणून. आनी ती मिटींग तुवें एडजंट कंटिन्यू करपाची सोडून तूं खंय तरी स्वता वयता आनी आपल्यालो सुप्रीम पावर म्हणटा आपूण कोण तो मॅनेजींग कमिटी आपल्याक लागना, आपल्या बाकी कोण लागना, आपल्या कडेन कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा, कॉन्स्टिट्युशन आमी रिस्पेक्ट करता. पूण तूं सगळ्या सायडीन इवन क्लब मेंबर जे आमगे माय बाप जेंचे खातीर आमी आज हांगा इलेक्ट जावन येयला आनी तेमचे हेजेर आमी आज क्रिकेट करता, त्या सिग्नेचरा सुद्दां तो व्हॅल्यू करना. ते सिग्नेचर मारून स्टॅम्प मारून दितात की आमी रायटफुली एडजंट जाली मिटींग कर म्हूण, आनी तूं ती मिटींग करपाक सोदना. तेमची सायन मारले पेपर्स काडून सायडीक दवरता आनी स्वताचो अजेंडा घेवन येता. ही मेंटेलिटी आमी ओपोज करता. आनी ताका लागून आमकां फोर्सफुली वचपाक पडलें. अदरवायज आज पर्यंत क्रिकेटाक आमी ऑन टेबल बसतात, आमची डिफरन्सेशन सगळे हांगा क्लियर करता आनी हांव अजून मागतलो आमी तुजे बरोबर बसता. तूं आमकां जाय कारण तूं इलेक्ट जावन येयल्लो आसा. आमचे कडेन डायलॉग कर, बरो क्रिकेट कर, क्रिकेटा ओपोज करनाका. मिस्टेकीस आसा तूं एनी टायम सांग, सेक्रेटरी सुद्दां आमी सांगतले, सेक्रेटरी चुकता जाल्यार चुकता. क्रिकेट हो मुखार वचप जाय आनी आमी जे सगळे जाण येयला क्रिकेट गोंयचो डेव्हलप करपाक, आमची भुरग्यांची क्रिकेटाक जी फॅसिलिटीज येतात ती दिवपाक आनी BCCI कडेन बरो आमचें रिलेशन जे आमी आसा तें घेवन आमी सगळ्यां खातीर काम करपाक हांगा येयला.